आदलो आमदार सुभाष फळदेसाय हांकां तांचे बर्थडेच्यो शुभेच्छा दिता। त्यांची कार्यकाळीक तांणी जायत्यो काम केल्ली। आमची म्युनिसिपालिटीचे जे फावंडेशन स्टोन ती वेतोळी म्युनिसिपालिटी आज उबी आहा ती त्यांची कार्यकाळी जाल्ली। तशेंच आमचे सिमेत्रीचें काम तेंच्या हातींतल्यान स्टार्ट जाल्लें। तसोच गोल्डन जुबली फंड्स येयल्लो तो गेस्ट हावस तेंच्या हातींतल्यान जाल्लो, इनॉग्रेशन जाल्लें फावंडेशन स्टोन। आयज तो कंप्लीट जाल्ले आहा, थोडे हेका लागून उरलो आहा। तशेंच जो आमचो सांगेचो कॉम्प्लेक्स ग्रावंड आसा ताचो डेवलपमेंट बरो पयलीं जाल्लो, पूण जी वॉकिंग ट्रॅक करपा खातीर तेणें आनी जे बसपाक हें सुभाष फळदेसाय हांच्या टायमार जे जाल्लें आसा। जे सांग्यार जेन्ना सुभाष फळदेसाय आमदार आसलेलो त्या टायमार बरी जे तेणी खटपट करून जे एक बरी सुंदर अशें गोंयची सुंदर अशें एक कब्रस्तान मुस्लीम बांदवा खातीर, तशी आमची म्युनिसिपालिटीची बिल्डींग कितें, तशें तुगेली कॉलेज रिपेर केली, हॉस्पिटलाचें मातशें थोडें काम केलें, मागीर हें आमगेलें फीश मार्केट मोडलेलें। आप बिल्डींग कशी आहा तेची टमाटी कितली जाल्ली ती जाली। आनी दुसरें म्हणल्यार अर्दुपती उरलें म्हणटा तें फुलाचें तें टेंडर जाल्लो, आतां परत कोवीड लागून तें उरलां। परत म्हाका दिसता तेज्या हातीन तें कंप्लीट जात न्ही आनी तेका उनुनीत परबी वाडदिवसाचें आनी फुडलें जी तेजें हें आसा आयुश्य आसा तें बरे भशेन खुशालकायेन वयच्यान लोकांची सेवा करपाक तेका बरी ताकद दिवची। हांव आनी म्हाजे वायफा तर्फेन हांव आमचे एक्स MLA सुभाष फळदेसायाक मनांतल्यान आनी काळजांतल्यान हॅप्पी बर्थडे विश करता। आयज आमी एक खबरस्ताना उबे आहा। एक खबरस्ताना खुबशे आमकां फळदेसायान हेल्प केला आनी खुबशे एक काम जावपा तेका हांव क्रेडीट दिता, कित्याक तो एक धडाडीचो मनीस। तेणें खुबशे आमगेलें काम जायना तें काम हे खबरस्ताना लागून केल्लें आहा। तशेंच पयर आमच्या वाड्याक एक 2 पॉझिटिव्ह केसीस मेळ्ळे। तेणें फटाफट एक सॅनिटायझर करून आपूण रावन सगळें सॅनिटायझर करून घेतलें तेणें। आज सुभाष बाबाच्या वाडदिवसा निमित्त तांकां हांव हार्दिक शुभेच्छा दिता आनी तांकां आरोग्य आयुश्य बरी जावचें अशें देवा कडेन मागता। तांकां सगळ्या पयलीं वाडदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। जेन्ना सुभाष फळदेसाय सांगे मतदारसंघाचो आमदार आसलो त्या टायमार सांगे मतदारसंघाक भरपूर तेणें डेवलपमेंट करपाक फुडाकार घेतलो आनी खुबशीं कामां आज लोकांक दिश्टी पडटात। ज्या टायमार ती कामां घेतली थंय थोडी पेंडींग बी आजून उरले कडेन आसा। तशें आमदार जालो की आमदारान प्रत्येक बारीक सारीक जे गांवांत जे प्रॉब्लेम आसात, लायटी आसतले, उदका आसतले, बाकी हे सगळें करपाक आयज ते लोकां मदीं वावरतात। लोकांचे प्रॉब्लेम म्हणल्यार ते सरकाराक वचून ते सॉल्व करतात। म्हणून तांकां परत एकदां वाडदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। सुभाष फळदेसाय जेन्ना आमदार आशिल्लो तेन्ना 3 कोटीचो प्रोजेक्ट ताणें प्रायमरी हेल्थ सेंटरा खातीर हाडिल्लो। 1 कोटीचें काम जालें। तेजे नंतर इलेक्शन आयलें, तो पडलो आनी मागीर नवीन MLA आयलो। ताणें सांगलें आपूण की हें काम आतां आपूण मोठे तरेन हॉस्पिटल करतलो म्हणून। थंय गायनेक जावपा आशिल्लें, ऑर्थोपेडीक जावपाचें आशिल्लें, सगळीं कामाची ताणें वाट लावन उडयली आनी आयज मेरेन तें कांयच काम पावना। तो व्हडलें करता म्हणटा तातूंत व्हडलें जालें ना आनी बारीक जालें ना। सेकंड थिंग गेस्ट हावस जावपा आशिल्लें आमचें। गेस्ट हावसाक सगळीं काम जाल्लें आसा, सो पेंट मारून ताका इनॉग्रेशन करपाचें तें आज मेरेन जावूं ना। सो अशीं खूब कामां आमची बंद पडिल्लीं आसात आनी जर आमच्या सांग्याची जर उदरगत जातली, डेवलपमेंट जातलो जाल्यार आमकां सुभाष फळदेसाय सारक्या मनशाची गरज आसा, नित्यांत गरज आसा। हें हांव तेज्या वाडदिवसाच्या निमतान सांगूंक सोदतां। हॅप्पी बर्थडे सर सुभाष फळदेसाय। आमच्या मळकण्याक गेले 5 वर्सांत अशी सुभाष फळदेसायच्या अंतर्गत कित्येक कोटीची कामां पुणोजा कडेन गेल्ली कडेन आसात। तितूंत भितर प्रामुख्यान सांगपाचें म्हळ्यार एक ग्रावंड जो आज 5 वर्सां सुद्दां इनकम्प्लीट उरले कडेन आसा आनी तेकाच तेकोन शेजारी एक स्कूल आसा जें रिनोवेट करपाक तेणें तेजो मोलाचो वांटो आसा आनी त्या स्कुलाक जवळ जवळ 2 म्हाजे आवाज अध्यक्ष आसा पालक शिक्षक संघाचो। म्हाज्या टर्नरा भितर 2दा तेका नॅशनल एवॉर्ड मेळ्ळे कडेन आसा आनी म्हाका सांगून दिसता हांव त्याच भागांतलो एक ST पंच म्हणून फाटले 5 वर्सां काम करतालो
केन्नाच सुभाष सरान आमकां एस.टी. जावं आमचे मदीं केन्ना भेदभाव केला. खुबश्यो अश्यो स्किमी ज्यो आसात एस.टीच्यो फक्त एस.टी. लोकां खातीर त्यो मेळोवपाक तेणी खुबशे प्रयत्न केले आनी तेजे इम्प्लिमेंट जावन लोकांक खुबसो फायदो जाल्ले कडेन आसा. तेजे बद्दल हांव चड कांय सांगना, पूण हांव तेज्या वाडदिसाच्या निमित्तान ताका खूब खूब शुभेच्छा व्यक्त करता. तांकां बरें आयुश्य आरोग्य देवान दिवं आनी अशी सांगे आसूं नाजाल्यार गोंयान आसूं सगळ्या राजकारणाच्या हातून तांकां यश दिवं आनी सांग्यार आमकां परत ते फुडल्या इलेक्शनाक निवडून येवं. कारण प्रत्येक बारीक गरीब आसूं कितें आसूं तांची सगळ्यांची देखभाल ते घेतात. कोण गेलो कितें जालो प्रत्येकांच्या घरान येवन तांची खबर घेतात. इवन तुका कोरोना बाबतींत सुद्दां तांच्यांनी तुमी पळयलां आसतलें व्हिडियोचेर काम केल्लें आसा आनी हाचे पयलीं बी तांच्यांनी प्रत्येकांची कामां केल्या. गव्हर्मेंट आसूं कितें आसूं खंय भुरग्यांक लावप कितें करप आतांच्या सगळें काम तांच्यांनी केल्लें आसा. बाय मिस्टेक थोड्यांचो मिसअंडरस्टँडींग जाल्ली फाटल्या इलेक्शनाक तो लोक आतां म्हाका मेळून सांगता की आमचें चुकलें, आमी तेन्ना हें केलें ना. तर आतां परत शाणे जावन तांकांच आमी निवडून हाडचें. देवान तांकां आयुश्य आरोग्य दिवचें. सुभाष फळदेसाय हो आमदार आसतना खुबसो डेव्हलपमेंट जाला मळकण्याक आनी खुबशीं लोकांली कामां जाल्या आनी चड करून आमगे एस.टी. समाजा तर खूब जाण भुरगे 20-30 भुरगे सर्विसी लागले तेच्या टायमार. तशें पळोवपाक गेल्यार तेणी हो रोड सुद्दां मळकणीचो हायवे आसा तो वायडनींग केल्लो, जावं अशी बारीक हो ग्रावंड व्हडलो, जावं इस्कॉलाचें काम, अशीं खुबशीं कामां सुभाष फळदेसाय आसा तेन्ना जाल्लीं. ती असलो मनीस आमकां मेळपाक खूब डिफिकल्ट. तेन्ना हांव तेजी बर्थडेच्या निमित्तान ताका बरी उन्नत परबी दिता. आणि त्या सारको धाडाडीचो आणि एक विधानसभा सुद्दां गाजोवपी असो मनीस आणि कोणाक न भिता हें करपी असो एक खंयच्याच वेळार पावपी कसलेच प्रसंगाचेर हें जावपी तेजी याद जाता. आनी त्या सारको आमदार आमकां जाय अशें म्हाका दिसता. ह्या वाडदिवसाच्या निमित्तान हांव तांकां शुभेच्छा व्यक्त करता. तेणें आमचे खातीर अशी खूब अशीं काम केल्या एस.टी. समाजा खातीर, जावं बायलां खातीर, जावं भुरग्यां खातीर जॉबा खातीर, जावं अशें सेल्फ हेल्प ग्रुपा खातीर, जावं बाकी खंयचे अशे एक्टिविटीज अश्यो खूब तेणी तेच्या टायमार राबयल्ले कडेन आसा. आनी तेणी आमकां केन्नाच अशें ना म्हणना. आयज पर्यंत आयज तो आमदार ना तरी सुद्दां आमी तेंचे फुडें वयता केन्ना तेन्ना आमकां तो केन्नाच ना म्हणना. हांव तांकां आयज तांचो बर्थडे दिसा तांकां शुभ चिंतिता आनी तेंचें बरें मागता. ईश्वर तांकां बरें आयुश्य दिवं अशें मागता. माजी आमदार श्री सुभाष फळदेसाय हाका वाडदिवसाच्यो शुभेच्छा दिता. त्याच बरोबर हांव तेजें कौतूक करता. फाटल्या जेन्ना तो आमदार आसलो त्या टायमाचेर तेणें रिवण गांवा खातीर खुबश्यो उदरगतीची कामां केल्ली. तातूंत भितर मेन म्हणजे ह्या भागां भितर रिवण भागां भितर कांय ना म्हणजे 4-5 शाळा येतात. 5 शाळांचें रिनोवेशन ब्युटिफिकेशन म्हणजे जी शाळा सगळ्यो चकचकीत केली. आमच्या गुंडेश्वर देवळा कडेन एक व्हडलें रिटेनिंग वॉल म्हणजे व्हळ आसलो तो व्हळय बी ताणें वेवस्थीत बांदून दिल्लो. त्याच बरोबर फातिमा इस्कॉला कडेन मागीर केरी सारक्या गांवांक अशे सगळे गांव कडेन तेणें त्या टायमाचेर जेन्ना तो आमदार आसलो डेव्हलपमेंट केल्लो. त्याच बरोबर हांव आनी कौतूक करता ह्या म्हज्या रिवण गांवांक ताणें खुबशे जॉब दिल्ले. म्हणजे केरी सारक्या गांवां भितर पयलीं तशें पळयत जाल्यार कमी प्रमाणात जॉब आसले. म्हणजे आयज कांय ना म्हणजे 12-13 भुरगे ह्या केरी सारक्या गांवां भितर जॉबाक लागले. मेनी हॅपी रिटर्न्स द डे सर. सर तुमी आसतना पंचायतीन MLA आसतना तुमच्या वेळार म्हाज्या पंचायतीन रिवण पंचायतीन सगळ्यां चड गोंयांक भितर सगळ्यान चड अशीं कामां रिवण पंचायतीन जाली. 1.5 कोटीचे एका वर्साकूच MLA आसतना कामां जाल्यात. आमचे आदले सांगे मतदारसंघाचे आमदार बाब सुभाष फळदेसाय तेंचो आज बर्थडे. तेन्ना हांव आमच्या दामबाबा लागीं मागतां तांकां खूब आयुश्य आनी आरोग्य दिवन लोकांची सेवा ज्या प्रमाणे तेणें गेल्ली खेपेक जशी लोकांची सेवा केल्ली आमच्या मतदारसंघाची तेज्याहून बरी सेवा करपाक तांकां आयुश्य आरोग्य दिवचें. सांगे मतदारसंघाचो माजी आमदार सुभाष फळदेसाय हो एक धडाकेबाज आमदार. तुमी पळयलें आसतलें सांगे मतदारसंघाक कितली अशी कामां करून केल्ली आहा ती सगळी तुमची दोळ मुखायल्ली आसा. असो आमदार हो तुमकां केन्नाच मेळचो ना. हो आमकां पयली खेप ह्या सांगे मतदारसंघाक मेळ्ळो आसा. तुमकां खबर आसा कितली अशी कामां ही आमदारान केल्लीं आसा. कितली कोट्याची काम प्रोजेक्ट हे केल्ली आसा लोकांक दोळ मुखार आसा. हांव थोडे व्यक्तव्य करता एक तेजे बद्दल. आतां पयर एक दुयेंस येयल्लें
त्या दुयेंसा खातीर तेणें म्हाका ताबडतोब फोन केलो आनी संदीप बाचो रस्त्यार ह्या लोकांक सगळे गुळयो पावय म्हणजे गुळी पावय दिल्ले म्हाका 250 गुळी दिली तेणें म्हाका कमी पडो आनी 20 गुळी मागले आनी प्रत्येक घरा व्हरून हांवें दिल्यो. असो आमदार म्हाका मेळपाक बरो मुश्कील आसलो. प्रत्येक घरा लोकांक व्हरून दिवपाचें काम हांवें केलें. हांवें हो काँग्रेसीचो हो BJPचो हो आनी कसलो मनीस म्हणना आसलो प्रत्येक घरा व्हरून दिलें. हें सुभाषाचें कर्तव्य आसलें तें हांवें केल्लें. सुभाष भाई आज तुजो हॅपी बर्थडे. हांव तुका विश यू हॅपी बर्थडे म्हणटा. सुभाष भाईक हांव हॅपी बर्थडे विश करतां. आमच्या बाईन हांगा भरपूर काम केलें आसा तेजे काळान भरपूर काम केलें आसात. आमचे रिवणची शाळा कोळंबची शाळा केवणची शाळा हेजें रिनोवेशन केल्लें आसा. आमचे दक्षिणा देवाची कम्युनिटी हॉल बांदलेलो आसा. तेजे दरम्यान आमचे सगळे रस्ते सगळे हॉटफिक्स जाल्ले आसा आमदाराच्या काळान. आनीक आमदारान हांगा जॉब आमकां खूब दिल्यात. जवळ जवळ सांग्याक म्हाका दिसता 400-500 सरकारी जॉब दिल्यात. मागीर वारणाकच 7-8 जॉब दिले आमदारान. रिवण पंचायतीक भरपूर उदगत केलें आसा. विश यू हॅपी बर्थडे सर. आमकां सुभाष बाबाय आसलो. म्हाका दिसता म्हाका आज हांव खूब वर्सां जालीं 7-8 टर्म पासून हांवें हें केलां इलेक्शन केलें म्हाका 56 वर्सां. आनीक सांग्यार आसलो सुभाषा भाशेन धडाडीचो आमदार हांवें केन्नाच चोवूं ना. आनीक आतां हें कितें पळय चलता तितून आनी कांयच ना म्हणल्यार कोत्ताय आमकां हांव देवाको मागता सदांच सुभाष आमदार आमकां आसचो एसो. सर हांव तुका विश करता तुजे बर्थडे निमतान तुज्या आयुश्याक आनी तुका आनी तुजी फॅमिलीक आयुश्यभर सुखी दवरिचें आनी तुजी सगळी मनोकामना पुरी करची. कित्याक आमकां कोटालकारांक ह्या मदले वाड्यार तुवें खूब काम केल्लें आसा. कित्याक जायतीं वर्सां जालीं आमी रस्त्या लागून ह्या लोक खूब तळमळीत आसले तळमळीत पडलेले. तांकां रस्तो केन्ना जातलो कितें जातलो कसो जातलो अशी तळमळ आसली. ती सुभाष फळदेसाय जेन्ना आमदार जालो तेणी आमकां ह्या गांवच्या लोकां खातीर फळदेसाय सरान खूब त्रास घेवन NOC हाडली आनी आमकां रस्तो करून दिलो. आयज आमचो माजी आमदार सुभाष फळदेसाय हेचो आयज वाडदीस आसा. ताका हांव शुभेच्छा दिता. तो एक असो सांग्यार असो एक मनीस आसा की ताका अशें काम करपाचें अशी तेजी जीत. आयज हांव उगी पंचायती पंच आसा तेन्ना आयज आमच्या उगी पंचायतीक हेजे काळांत आमदार आसलो त्या काळांत तेणें आमची पंचायत 2 मजली बिल्डींग बांदून दिली. ती अशी बिल्डींग की खरेंच सांग्यार अशी खंयच ना आमचे हेका म्हणजे तशें तेणी एक बिल्डींग बांदून दिली आमकां. हांव खरेंच तांकां मनांतल्यान शुभेच्छा दिता. तेंचें आयुश्य बरें लागो तांकां हेल्थाक बरें दिवं. कारण हेज्या पयलीं जेन्ना ते आमदार आशिल्ले तेन्ना आमच्या सांग्यार खुबशी डेव्हलपमेंटाची कामां जाल्लीं. बायलांच्या खातीर आसूं किंवा डेव्हलपमेंट आमच्या सांग्या वयल्या पुलाचे आसूं हॉस्पिटलाची कामां आसूं आमचे DSS कार्डाचे आसूं नाल्यार गृह आधार आसूं आमचे लाडली लक्ष्मी अश्यो खुबश्यो आमच्यो स्किमी बऱ्यो जाल्ल्यो हांगा आनी त्यो बऱ्यो डेव्हलपमेंट अशें. पूण आतां हे जेन्नासून आमी पळयता की खंयचेंच काम आमच्या सांग्यार डेव्हलप जायना. आमकां खरें मनांतल्यान दिसता की जर आयज ते आशिल्ले जाल्यार आयज आमचे सांगे खंय तरी बऱ्या हेजेर पावता आशिल्ले. हांगा एक ट्रान्सफॉर्मर आसलो तो एक वर्सा पयलीं तो ट्रान्सफॉर्मर हांगा बुडलो उदकान आनी एक 4-5 दीस लायट ना जाली आनी ते निमतान सगळे लोक जमले कारण सगळ्यान खळबळ जाली सगळ्यांनी. आनी ते रातचें सारकें 9 एक्झॅक्ट फोन मारलो हांवें आनी हें केलें आनी सुभाष भाईक हांवें फोन मारलो आनी आपयले एक टायमार. आनी मागीर तेणी जे कोणाक हेका डेप्युटी कलेक्टर WRD आनी कोण हितून आसा पळय सगळे तांकां फोन मारून हांगा आपयले आनी ते उदक प्रॉब्लेम सॉल्व केलें. ते कॅनलाचें हें काडून सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व केले आनी सगळ्यांक वाट करून दिली आनी तेजे उपरांत तेच टायमार लायट पेटली. हेच खातीर हांव सराक भरपूर मानता आनी तेजे बर्थडेच्या निमतान ताका विश यू हॅपी बर्थडे म्हणटा. एक्स MLA सुभाषभाई फळदेसाचो बर्थडे आसा ताका हांव हार्दिक शुभेच्छा म्हणटा. तशीच आमची काही कामां आसलेलीं जो आमचो वाडे ग्रावंड म्हूण ही जी कामां आसात ती आमदाराच्या कालावधी भितर जावपाक जाय ती जाली पूण मुखाल्ली ताका जी चालना मेळपाक जाय आसलेली ती आजून मेळना. ती काम तशी ठप्प जाले कडेन आसा. काही बंदरां हेवूय कंप्लीट जालेले आनी इतली वर्सांचो वाडे कॉलम एकाक हो नायकाबान एक स्कीम आसलेली ती आमच्या आमदाराच्या कालावधी भितर कंप्लीट जाली. मग ताका हांव धन्यवाद दिता म्हणटा. तशें आमचें लक्ष्मीचें देवूळ हेवूय पुर्तता कडेन हाडून घातलें पूण तेजें आजून इनॉग्रेशन जालां. ह्या बर्थडेच्या निमित्यान हांव तांकां म्हाजे वतीन आनी म्हाज्या मित्राच्या वतीन तांकां शुभेच्छा व्यक्त करता. आनी तशेंच तेज्या कारकिर्दीक
जेन्ना हांव सरपंच आसलेलो तेन्ना आमी जी ताका प्रपोजल दिल्ली, फॉर एग्जाम्पल सांगपाचें म्हणल्यार पंचायत बिल्डींग, बुडबुडतळी, दत्त गुंफा किंवा ग्रावंड, गव्हर्मेंट हायस्कूल, ही प्रपोजल ताणें इतली फास्ट बेगीन करून घेतली की आज आमकां तेजो रिजल्ट पळोवपाक मेळटा आनी ती जवळ जवळ कामां चडशीं पूर्ण जाल्ली आसात आनी थोडीशीं कामां अपूर्ण आसात. ती बी तें काम पूर्ण करपा खातीर प्रयत्न करतले अशें हांव तेंचे कडेन अपेक्षा बाळगतां. तेजे वाडदिवसा निमित्तान हांव ताका शुभेच्छा दिता. तेजें आयुश्य आरोग्य आसलें बरें भरभराटीन वयचें आनी येणाऱ्या काळाक परत तो आमकां MLA म्हणून ह्या वाठाराक मेळचो. कारण कशें आयज हांव हांगा बुडबुडी तळयेर उबो आसा. फाटल्या वर्सां पळयत जाल्यार हांगा कांयच डेवलॉपमेंट नाशिल्लो, पूण आमचो जो माजी आमदार सुभाष फळदेसाय हेच्या प्रयत्नान हांगा आज बरो डेवलॉपमेंट जाल्लो आसा. पूण तो डेवलॉपमेंट जालो म्हण ना, ताका कशें तें मातशें ट्युरिस्ट जे येता तांकां एट्रॅक्शन येवपाक जाय. आयज हांगा पळयलें जाल्यार सगळ्या बुशीस वाडलेले आसात, ते म्हाका दिसता तें निवळ केलें जाल्यार हांगा पळोवपाक कारण हांगा देवूळय बी आसा न्हू, देवळा फुडल्यान जो परिसर आसा तो निवळ आसपाक जाय. आमचो माजी आमदार सुभाष फळदेसाय एका वाडदिसाची शुभेच्छा आनी तेणें आमचे खातीर आमच्या मतदारसंघात बरीचशीं कामां चाली लायिल्लीं. आमचें हांगा जें दत्त मंदीर आसा, बुडबुड्याची तळी आसा, थंय तेणी डेवलॉपमेंटाचें काम सामकें हेणें जातीन सुरवात केल्ली आनी थंय बरी 2 पर्यटन स्थळ जावची अशें तेजो हें आशिल्लो. आतां तें कितें जालां, तें काम केलां पूण आजून हँडओवर जाल्लें ना आनी थोडी आमचे गुंपेचें काम रस्त्याची गेट रस्तो उरला, गेट घालपाची उरल्या आनी तेजेर ते आमकां आजून कांय सांगना पर्यटन खातें. आनी जर सुभाष भाई आशिल्लो जाल्यार आमी तें जरूर करून घेता आशिल्लें आनी आमकां तेजो उपयोग जाता आशिल्लो. तेन्ना हें आतां फुडें जावचें हेजे खातीर आमकां सुभाष भाईची खूब गरज आसा. तेन्ना म्हाका आशा आसा सुभाष भाई आमचे खातीर हें कंप्लीट करपाक हातभार लायतलो. आयच्या दिसाक सुभाष भाई फळदेसायलो बर्थडेक आमगेल्या कर्केवाडे लोकां कडल्यान शुभेच्छा. आनी ह्या आमी कर्केवाड्या लोकांक जो आज आमी ह्या पुलाचेर उबो रावन जे आमी हें करता, ह्या पुला खातीर सुभाष भाईन आनी सुभाष वेळीप हांणी खुबशे प्रयत्न करून जो आमकां त्रास जातालो, कित्याक आमचे हांगा एक 10 घरां आसा आनी भुरगीं शाळेक वयता जावं कोणी नोकरी वेवसायाक वयता जावं गोरवाचो धंदो जो आसा, ताका लागून गेल्यार आमकां खूब त्रास जाताले. आमी महालक्ष्मी देवा कडेन सांको घालताले. त्या सांकवा वयल्यान वयता आसतना खरीच एक कसरत जाताली. त्या भुरग्यांक घेवन वचपाचें, खावड घेवन येवपाचें वचपाचें, दूद घेवन वचपाचें, जाणटेली आसलेली जाणटेल्यांक व्हरपाचें, हे खुबशे प्रॉब्लेम जाताले. पूण सुभाषबाई जेन्ना तुमचो आमदार जालो सांगे मतदारसंघाचो, ताणें हांगा आमच्या कर्केवाड्याक येवन हांगची सगळी सिच्युएशन पळोवन, हांगचे त्रास पळोवन, आमचे त्रास पळोवन आमकां हो जो पूल बांदून दिलो, तो एक खूब व्हडले आमचे कर्केवाड्या लोकांचेर एक व्हडले उपकार केले तेणें. सर्वप्रथम हांव माझे आमदार सुभाष भाई फळदेसायक वाडदिवसाक शुभेच्छा दिता. आयज आमची फाटल्यान दिसताची अंगणवाडी ज्या वेळार तो आमदार आसलो त्या वेळार त्या प्रपोजल आसलें हांगा अंगणवाडी बांदपाची. तेजे नंतर हे अटल ग्राम डेवलॉपमेंटाचो चेअरमॅन जावन ह्या गांवचो जालो. तेजे नंतर ह्या हाका चालना दिली आनी आज एक बरी अंगणवाडी जी आसा ती अंगणवाडी दिसतात. ती अंगणवाडी गोंयांत तरी एक बऱ्यांतली बरी बालवाडी हांगा बांदली आसा. आज हांव आमचे सुभाष सर तांच्या वाडदिवसाच्या निमतान तांचे हार्दिक अभिनंदन करता. अशें आमदार आसतना खूब अशी काम केली ताणें आमची. आनी बालवाडी बांदल्यो, शाळा बांदल्यो, कितें रस्ते केले, कितें आनी कितें केलें, खूब पावले कडेन आसा. आनी आतां तो फळदेसाय तो आतां ना, सुभाष ना सुद्दां जाल्यार तेणें आतां आमगे काम खूब केल्ली कडेन आसा. सुभाष फळदेसाय हेजो बर्थडे ताका दीर्घायुश्य लाभो अशें हांव सगळ्या देवा कडेन दत्तगुरू आनी तेजे कडेन मागतां. ताका बरें आयुश्य, बरें काम केलें ताणें, बरें हेजे फुडें अशें ताज्या हातीन जावं दी. तांकां वाडदिवसाची खूब खूब शुभेच्छा. हें आमगे दत्तगुफा आहा पयलीं हें देवूळ अशें नासलें, देवूळ ल्हान आसलें आनी स्टेज बीन नासली. आमकां नाटकां सुद्दां करपाक स्टेज परत घालपा बीन पडटालें, सगळें करपा पडटालें. हो डेवलॉपमेंट सगळो तेणी करून दिला आमकां, तेजे आमी खूब आभारी आसा. आनी ह्या वाडदिसा निमित्यान हांव तांकां शुभेच्छा दिता. आयज तशें पळयलें जाल्यार गेले फाटलीं 5 वर्सां सुभाषबाईन खुबशें काम केलें. नेतुर्ले गांवांत तरी म्हाका दिसता 5-6 कडेन काम तेणें अशें डेवलॉपमेंट केलें आसा की ह्या 3 वर्सांक डेवलॉपमेंट हो सामको थप्प पडला आनी शांतीन काम म्हणटा कसलें जालेंच ना. पूण आयज सगळ्यांक फाटल्या 5 वर्साच्या आमदाराची जी कारकीर्द आसा ते कारकिर्दीची याद येता सगळ्यांक. आनी परत फुडल्या 5 वर्साक असोच आमदार आमकां जाय.
त्या वाडदिसाच्या निमित्यान हांव तांकां खूब खूब शुभेच्छा दिता. त्याच बरोबर फुडल्या भवितव्या खातीर तांकां भरपूर यश येवचें असो देवा कडेन हांव मागणी करता. सुभाष फळदेसायन जी आमच्या कुरपी गांवां कामां केल्लीं आसा, फाटले तो आमदार आसले ते टर्मा भितर, जशे प्रिमिक्स सारके पिड्ड्यार जाल्ले रोड आसले ते तेणी सगळे इंटरनल प्लस आमचो मेन रोड आसा तो सगळो हॉटमिक्सी करून सुळसुळीत केल्ले आहा. तशेंच बालवाडी नासली आमच्या गांवांत, ती एक भाड्याची रुमां चलताली, ती तेणी बांदून दिल्ली आसा. तेन्ना तेणी जी कामां केल्या जी आमच्या गांवांत ती फाटली सुद्दां केन्ना कोणी केली ना आनी आजून पर्यंत तेणी कामां केल्ली तशी आनी कोणीच करूं ना. तेन्ना हांव सरा विश यू हॅपी बर्थडे म्हणटा. सांग्यार माजी आमदार सुभाष फळदेसायान भरपूर काम केलें डेव्हलपमेंटा कामां. त्याच बरोबर आमी संजीवनी फुडें कसलोय प्रश्न आसा ते फुडें घेवन वयताले. तो आमकां ह्या प्रश्ना खातीर सीएमा फुडें प्रत्येक पाट घेवन वचपाचें आनी एपॉयंटमेंट घेवन आमी दिवपाचें आनी आमगे पेमेंटाचें जावं आनी कितें कसलीय कामां करपाचें आनी आमकां सगळे एका बरो हातभार लायला. आनी आजून आमी तें सांगलें जाल्यार सीएमा फुडें या म्हणल्यार सुभाष फळदेसाय आमकां मदत करीत येयला. ताका लागून हांव म्हणटा ताका देवान भरपूर ताकद दिवं, असोच तो फुडें काम करीत रावपाक आनी सोशल वर्क तेजे हातीन बरें घडोवं. आज तेजो बर्थडे, हांव सुभाष बाबा हॅपी बर्थडे म्हणटा आनी लांब आयुश्य हांव दिता. हांव तांकां चडांत चड हार्दिक शुभेच्छा दिता. तशेंच देवा कडेन मागता की तांच्या हातून हे फुडें समाज सेवा करपाक तांकां परत एकदां देवान तांकां बरी ताकद दिवची. तशेंच तांच्या टायमार तांणी खुबशे वाडे गांवां जावं सांगे भागांत अशी उदरगत केल्ली आसा. विश यू हॅपी बर्थडे आमचो सुभाषबाई फळदेसाय माजी आमदार. तेन्ना तेणें आमची गांवांत आनी सगळ्यांक तेणें खूब कामां केल्लीं आसा. आमचे देवळाचेय बीन तेणें आमकां खूब हें दिल्लें आसा. अंगणवाडी आमकां कितें कितें दिल्लें आसा, जावं प्रायमरी स्कुलांकूय तेणें दिल्लें आसा. आनी आमच्या हांगसर खूब कामांय बीन तेणें केल्या. मल्लिकार्जून दूध सोसायटीचो सेक्रेटरी बाई फळदेसाय हांगा वालकिनेर येवन तेणें फार्म घातलें. फार्म घातल्यान तेणें बिजनस वाडयलो. तसोच आमचे सोसायटीन कळ्ळें की माजी आमदारान जावं आमदारान फार्म घातला. तेन्ना आमचेय बी थोडे सभासद आनी वाडले, दूदय तेजे नंतर वाडलें. आनी हांव ताका हॅपी हेजे बर्थडेच्या दिसाक ताका विश यू हॅपी बर्थडे बाई. आमचे मेन उद्देश म्हणल्यार आमचो एक ग्रावंड नासलो, तो आमचो माजी आमदार बाब सुभाष फळदेसाय हांणी खूब ट्राय करून तो हांगा हाडलो. आनी तशेंच आमची उदकाची खूब एक प्रॉब्लेम जाता, तो इरिगेशन डिपार्टमेंटान तेणें हें करून तो एक आमगे प्रोजेक्ट सोडयले कडेन आसा अशें हांव सांगता. आनी तशेंच आमचे माजी बाई सुभाष फळदेसाय एक धडाडीचे आमदार आसलेले आमगेले, आनी हेच फुडें तेजे आमदार आमकां मेळोंक शकपाना अशें हांव सांगता. आनी तशेंच बाई सुभाष फळदेसायाक हांव एक हॅपी बर्थडेची उनंदीत परबी दिता. हांव ताका मनांतल्यान विश करता आनी ताका तेजी उर्वरीत लायफ हे बरें तेज्या लायफान बरो प्रोग्रेस जावचो आनी ताका आरोग्य देवान बरें दिवची. कारण ते सारको आमदार आमकां पयल्याच फावटी मेळ्ळो सांगे मतदारसंघांत तेजे टायमार की तेणें जो विकास म्हणटा तो आसा कितलो कसो फास्ट करपाचो हो तेणें आपल्यान दाखोवन दिल्लें आसा. आनी स्पेशली तेणें तेजे धडारी लागून धरणग्रस्तांक जे एक मोठी जी आज्यान पाजेमार साकून सामकी धापड्यार पर्यंत नायकाबाना पर्यंत जी 56 करोडाची जी पायपलायन आसा तेच्या प्रयत्ना लागून जाल्ली आसा. कित्याक कितलीं वर्सां जालीं वाडेकार तळमळत आसले उदका लागून. हो एक मोठो प्रॉब्लेम जो आसा तेणें तेच्या प्रयत्ना लागून सॉल्व जाल्लो आसा. आमचे एक्स MLA सुभाष फळदेसाय हांकां वाडदिवसाच्यो हार्दिक शुभेच्छा दिता. कॉलनी नंबर 1 जे साळावले हितून पडटा डॅमाचे सायड आसा ताका आमी माडेल म्हणटात. थंय एक ब्युटिफिकेशन सामको बरो ट्युरिस्ट स्पॉट्स करपाक तेंचे थंय बोटींग करपाचें आनी बरें अशें 3 लेयरांचेर तेणें थंय काम घेतलेलें. फक्त फर्स्ट फेजीचें काम जाल्लें आसा, बाकीचे फेजीचें काम तेंचे कार्तिकेक जावपाचें तें जालें ना आनी मागीर तें तशेंच पेंडींग उरलेलें आसा. तो खूब आमकां एक नुकसाण जाल्लें आसा. तशीच आज बसून आमचो एक्स MLA आसा जे एक्स MLA असो दिसत ना, MLA असो लोकांचे हांगा कामां करता हांगा. आनीक सद्दांच पळयलें जाल्यार तेज्या दारांक लोकांची सकाळीं सांजे म्हळ्यार गर्दी आसता. आनीक तो एक एक्टीव BJPचो कार्यकर्तो असो एक्टीव काम करता आनी लोकांची खूब हांगा आमची कामां केल्लीं आसा. सुभाष बाई निवडून येवन आमची खूब कामां केल्ल्या. आमी तेजे कडेन गेल्ल्या सुद्दां आमकां परती धाडली ना. आमची केली तेणी कामां, ह्यान फुडें सुद्दां आमगे कामां
तो पडोन सुद्दां आमची कामां चालू आहा करपाची आनी ह्यान फुडें सुद्दां तो आमकां जाय. हांव सुभाष भाईक हॅपी बर्थडे अशें म्हणटा आनी तेजे आमकां हेन फुडें अत्यंत गरज आसा. तेजे जी कामाची स्टायल आसा ती सगळे लोकांनी पयले कडेन आसा. अशीच आमकां मुखार तेजी स्पीड गरज आसा. जी कामाची स्टायल कामाची स्पीड जी तत्काळ रिजल्ट दिवपी असो तेजे एक कर्तव्यनिश्ठ असो आमचो आमदार आसा. आयज श्री सुभाष फळदेसायचो वाडदिवसाच्या निमतान हांव तांकां चडांत चड शुभेच्छा दिता. देवा कडेन मागता की तांकां दीर्घायुश्य लाभचें, बरें आरोग्य लाभचें आनी तांकां चडांत चड उमेद मेळची आनी ती उमेद तेजी चड वाडली काय ना तो समाजाच्या उपयोगा खातीर चडांत चड काम करतलो हितून कांय दुबाव ना. आमच्या माजी आमदार बाब सुभाष फळदेसाय यांचो आयज बर्थडे. हॅपी बर्थडे तांकां. तेन्ना त्या स्टेजीची गरज आसली. आमकां हो रंगमंच म्हणटा नासलो. फक्त रानांतली मेळी हाडून आमी तयार करताले आनी आतां तेंची पिरियडा भितर आमकां ही स्टेज तेमी बांदपाक भरपूर हातभार लायलो. तांकां वाडदिवसा बद्दल खूब खूब शुभेच्छा. आमचे बायलो ग्रहाधाराचे स्किमी खातीर खूब अशें तांकां त्रास पडनासतना जेन्ना जेन्ना ते बेश्टेच खंय तरी मेळ्ळ्या सुद्दां सुभाष सर विचारताले की तुमची लाडली लक्ष्मी केलें, तुमचे ग्रहाधार केलें जाल्यार आपूण जावन जातीन लक्ष घालून तेंची ती फॉर्मां मेळ्ळे कडेन ऑफिसान आपूण मेळून तेन्ना तांकां म्हाका अशें खूब जाणांनी सांगलां. आमच्या कावरे पिल्ला पंचायतीची न्यू बिल्डींग बांदपाक तेंचे काळाक 2016 तेजें फावंडेशन स्टोन घातलो. तें अर्दकुडेच काम तेंच्या काळात जाल्लें. तितलेंच काम आसा. आजून तेजी पूर्णता कांयच जाल्ला. बरें आरोग्य आनी बरें आयुश्य मेळ्ळें अशें आमची काम करची आसा. हाचे पयलीं जें पळय तुमी आमदार आसतना जें पळय कितें केलां हें तुमी म्हाजी मेन म्हणजे म्हाजे खातीर आमचे गरीब घराण्या खातीर मत्याड्याक PSIचो पोस्ट दिलो आनी तेन्ना सुशेगाद तशेंच आमची गांवची वाठाराक गांवाची भुरग्यांचीय कामां केल्यात. गव्हर्मेंटाक जॉब दिल्यात. दुसरी जावं कोणाक अडचणी करून बरो ना कोणा आनी कितें जालें खंयचे त्रासां पडला जावं तुवें लग्न कार्य आसलें तांचे भितर तुवें खूब सहकार्य केलां आसा आनी अशें तुवें फुडें करीत रावचें. तुजी आज बर्थडे तेजे निमित्तान हांव एक विश करता की तुमी अशें बरें हॅप्पी आसपाक जाय आनी आमी कित्याक ह्या कोरोना निमित्तान एकामेकाक भेटना तेन्ना तुजे बर्थडे आमकां हांगच्यानूच हांव विश करता. म्हाज्या वाडदिवसाचे शुभेच्छा दिता. ताका लागून ताणें आमच्या गांवांत एक बालवाडी बांदून दिल्या. म्हाजे खूब उपकार आसले बालवाडी लागून. आयच्या दिसा हांव सुभाष फळदेसायक बर्थडेचे हॅपी बर्थडे विश करपाक सोदतां की आमच्या सार्जिनी रस्तो जो आसलो तो खूब वर्सांनी पेंडींग आसलेलो आनी जो तेन्ना आमदार जालो त्या टायमार तो काम तेजें जावन येयलें. तेणें आमकां रस्तो करून दिलो. तशेंच तेणें आमकां बस सेवाय अवेलेबल करून दिली की पूण आतां कांय कारणान तो रस्तो गेल्लो आसा आनी तेजें आतां सद्या काम पेंडींग आसा. आमच्या सार्जिनी एक डायलिसीस पेशंट आसा. सगळें जेन्ना लॉकडावन जालो तेन्ना तेणें आपणा स्वता व्हेहिकल 1 म्हयन्या खातीर तांकां दिली, त्या फॅमिली खातीर दिली की तें यो वच अप डावन करपा लागून. हांव रामनाथा कडेन आनी पायक देवा कडेन मागतां की ताका बरें आयुश्य आरोग्य दिवचें आनीक असोच तो आमकां फुडें आमदार म्हणून आमकां परत एकदां पळोवपाक मेळचो.